माझे नाव खुशाली वेळे बीजेपी जनरल सेक्रेटरी आणि एक सरपंच मोरपिल्ला आणि एस टी कॉर्पोरेशन डायरेक्टर. तर काल 20 तारखेर मोरपिल्ला पंचायतीक बाय इलेक्शन झाले वार्ड नंबर 6. हाजे पयलीं ह्या वार्डात आमचो बीजेपीचो म्हणजे बाबू कोळेकारालो कॅन्डिडेट पंच आशिल्लो दिलीप वेळे, ताका गव्हर्मेंटान जॉब लागलो. ताका लागून बाय इलेक्शन जालें आनी आज बाय इलेक्शनाक आमी सोनू बेळवेळे जो आज इलेक्ट जाला ताका बीजेपी सपोर्टान दवरलो बाबू कोळेकर सर आनी सगळे जे कार्यकर्ते आसा तेजे बीजेपीचे ताचे सहकार्यान आमी तयार केलो आनी टीम वर्क करून आज हांगासर मळदारांत आतां रिजल्ट डिक्लेअर केलो. आमचो सोनू बेळवेळे ताका 197 वोट्स पडले. आमचो ऑपोजिशन जो हड्डरालो कॅन्डिडेट आशिल्लो ताका 104 वोटींग पडले. म्हणजे 93 वोटांनी बीजेपीचो सपोर्टर हो सोनू बेळवेळे हो जिखील आसा. आणि खरें म्हळ्यार ह्या पंचायतीक आमी हे जे सगळे आमचे यूथ आसात सगळ्यांनी टीम वर्क केले आणि दाखवून दिले की आमी बीजेपी आणि त्याच प्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचो आमचो एक्स डेप्युटी सीएम बाबू कोळेकर हाच्या सहकार्यान आमी आज जवळ 93 वोटांनी जिखले आसात आणि आमचे टीम वर्क म्हाका दिसता की टीम वर्क केल्ले कारणान आमी जिखले आसात. आमची डेव्हलपमेंटाची जी कामां आसात ती आमचो गोंय राज्याचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचो एक्स डेप्युटी सीएम बाबू कोळेकर आणि प्रमोद हो आमचो प्रायम मिनिस्टर हाच्या सहकार्यान आमी करतले खात्री आसा. आणि आज आमी जिखिल्ले कारणान सगळे जे कॅन्डिडेट आसात सगळे आमचे कार्यकर्त्यांक आणि बाबू कोळेकर सर आणि गोंय राज्याचो डॉक्टर प्रमोद सीएम हाका दिता. तेजी कार्य आसा ते बरें आसा म्हणून तेका एक फावट कॅन्डिडेट लोकांनी चूज केला की हेचे पयलीं तो पंच जालो सरपंच जालो तेगे कार्य लोकांनी पळयलें. त्याच कार्या लागून तेका परत एकदा तेमी ह्या यूथ भुरग्यांनी त्या वाड्यांतल्या लोकांनी तेका एक फावटी चान्स दिलो की हो कोणाक जाल्यार कोणाक मरण जाल्यार थंय धांवून पावता असले मनशाक मुखार व्हरपाक जाय आनी असल्याच मनीस राजकारणांत आसपाक जाय की कोणालें काम करपाक फुडें सरपाक जायो कित्याक आनी कोणाक खंय कितें जालें नाका थंय फुडें सरपाक जायो असल्याच मनशाक राजकारणांत भितर सरप आसता. आनी जे कोण बेश्टे येयले खुर्ची तापयले 5 वर्स काडली ते तितून कांय हवालच आसना. कितें तरी करपाक जाय त्या वाड्यांतलें पंचांतलें काम म्हळ्यार आपल्याच्या वाड्याची उदरगत करपाची. कशें दिसलें तुका? म्हाका आमचे सगळे 2 पंच आमी पयलींच्यान आमचे बीजेपी म्हण आसा वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 6 ह्या दोनी हेतूंत आमी पयलींच्यान बीजेपी म्हण काम करतात आनी हे अशेंच आमचे चालू उरतलें. आनी आतां हे भुरगे सगळे आनी महिला ह्यो सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केला आनी त्या नाद्यान हांव मुखार सरला आनी हे मुखार आमचे काम पूर्ण जातलें अशें म्हण हांव मागतां. आनी आमचे 2 मेन म्हळ्यार हे आसा डिबेटीकार आहा त्यो आमच्यो एक मसणी वचपाक आमकां वाट ना ती आसा बेश्टी पांयवाट आसा तितून आमकां पांय घालपाक जायना ती आमची पूर्ण जावपाक जाय. आनी ताका हांवें नसीब दिले आहा त्या टायमार दुसऱ्या कडेन हाडून ते जावचें म्हण 8 वर्स जाली दिल्यार ती आमची पूर्ण. आनी 2 आमचे एक लायटीचो आनी एक रोडाचें तें आमी जाता म्हणटा तें जायत ना तें आमचें जावचें आनी ह्या सरकारान आमकां दिवचें.